Just imagine. नमस्कार, हॅलो आणि आदाब फ्रेंड्स. मॅरी क्रिसमस आणि नातालांच्यो तुमकां सगळ्यांक हुनहुनीत परबी इश्टानो. जस्ट इमॅजिनाचो आयचो एपिसोड हो लास्ट एपिसोड इश्टानो. आय मीन 2015 सालाचो हो लास्ट एपिसोड. आयचो एपिसोड हांवें तुमच्या खातीर मातसो वेगळे तरेन हाडपाचो प्रयत्न केला मित्रांनो. म्हणजे आतां 2015 सालान अख्खे वर्स ज्यो मुख्य घडामोडी जाल्यो तेंचेर आमी आयच्या एपिसोडान एक नजर मारतले. The year that I imagined. Just imagine. Just imagine. 2015 started with a bomb blast. म्हणजे इंडियन कोस्ट गार्डान पाकिस्तानी बोटीक धरलो तेन्ना बोट मेंबरांनी बोटीक उजो लायलो. सिरियल ब्लास्ट जाले. बोट केटी बंदरकाराची सावन सुटलेली. डिफेंस मिनिस्टर पर्रीकरान सगळ्यांत पयलीं खुलासो केल्लो की उस बोट में आतंकवादी थे, नुस्तेकार नहीं. Just imagine. It is very difficult for Goa to get special status. 3 जानेवारी चीफ मिनिस्टर पार्सेकरान नव्या वर्साचो सगळ्यांत पयलो कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट केलो. Just imagine. Government plans to cure homosexuals and transgenders through meditation. लेस्बियंस इनके समलैंगिक जिनका इंटरेस्ट है उसमें आप क्या करने वाले उनको वापस आर यू गोइंग टू मेक देम अल्टरनेट एनोनिमस सेंटर होते हैं ना, इसी तरह से सेंटर फॉर गेज एंड लेस्बियंस. हाउ विल इट हेल्प देम? या उसको ट्रेनिंग देके और उसका मेडिसिन इन सभी विषय पर हम कर सकते हैं, हो जाएगा. स्पोर्ट्स मिनिस्टर रमेश तवडकराच्या ह्या स्टेटमेंटान सीएम पार्सेकराक कसली आसना करपाक लायली भर जानेवारी. Just imagine. Would you? Who? Mr. Tavadkar has said that yesterday. What? That they are to be medically treated. Yes, that there will be treatment, there will be cure. If at all, I don't feel he will say that. But he has said that. It could be ignorance then. Probably he might have thought of some other question and reacted. So what is the government stand? This is not a policy. No, it's not a policy. What would be the government stand? It is a natural thing. तवडकर पण इज अ ट्रू स्पोर्ट्स मिनिस्टर. कितें सांग म्हणजे फॉर हिम सेक्स रॅकेट अँड बॅडमिंटन रॅकेट इज ऑल सेम. Just imagine. Goa government revoke its order suspending mining operations. आणि जानेवारीन डेप्युटी सीएम फ्रांसीस डिसोजाक राजस्थानाचो गव्हर्नर करता म्हणून एक रिपोर्ट प्रुडंटान गेलो. अशी खबर आमकां मेळ्ळी सामकी. कोणे सांगला तुका? माझ्या अंदाजान कांयच ना. म्हाका कोणाच सांगूना अजून. तू पयलो सांगता म्हाका. कोणाक म्हजी अडचण जाताली हांगासर जाय आतां पार्टी भितर पाहिल्यावर कमेंट करूं शकना कित्याक ऑफिशियल कोणी सांगूना न्हू म्हाका. पार्टीच्या मनशान तरी म्हणूनच सांगूना. कांय जाणांक म्हाजी अडचण जाता तेच हे अफवा पातळयतात ते अफवा. म्हाका अजून काय प्रपोजल येवंक ना म्हाका काय प्रपोजल. पळोवपाक जाय, वचपाक जाय. Just imagine. एबी डिविलियर क्रिएटेड न्यू रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट सेंचुरी. 44 बॉलान 149 रन्स काढले. Bounce boundary. Short boundary, cleared that by plenty. 6 run. Again, over the top of mid-off. Just imagine. गोयान 60,000 बोगस रेशन कार्ड होल्डर आसा. प्रुडंटान हो बॉम्ब फोडलो जानेवारीन. Almost 60,000 bogus ration cards in Goa. Population mismatch of 2,70,000 between card holders and censors. Prudent exclusive. म्हणजे कशें जाणा म्हाका अशें दिसता की इफ महात्मा गांधी इज फादर ऑफ द नेशन जाल्यार इन गोवा फादर ऑफ द रेशन इज दयानंद मांद्रेकर. Just imagine. Senior journalist and author Lambert Mascarenhas awarded Padma-Shri. प्रख्यात कार्टूनिस्ट पद्म विभूषण आणि मॅगसेज अवॉर्डी रसीपुरम लक्ष्मण ज्यांका आम्ही RK लक्ष्मण म्हणून वळखताले ते संवसाराक अंतरले. Just imagine. मोपा एअरपोर्टाचेर एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट हियरिंग आसलें. ह्या दिसा सरकार पक्षांतल्या
लोकांनी हे हियरिंग हायजॅक केले अशी सामकी लोकांचो थंय सूर आसलो. म्हणजे दाबोळी सपोर्टर आनी मोपा सपोर्टर यांची पेडण्या एक शक्ती प्रदर्शन आनी मिटींग आसलें असेसमेंट. एनवायरमेंट इम्पॅक्ट तेजे रिपोर्टाचेर सांगला की बेंगालाचो कॉल आहा म्हणटा बेंगालाचो कॉल बेंगाल फॉक्सीस हांव म्हणटा बेंगाला फॉक्स कोण हाडलो आमची तोरी गोंयची फॉक्सीस तरी डेली गेल्या पूण बेंगाला फॉक्सी गेला हांव तो चोप आयलो ह्या कामू बेंगाला फॉक्सी ह्या कामाना आनी म्हाका खबर जाय दाबोळी एअरपोर्ट सभा जर बंदिस्त हातून घेतिल्ली आनी ठरावीक लोकांक जर आपोवन तांचे जर मुद्दे मांडपाक संदी दिल्ली जाल्यार ती आनीक बरे तरेन जावंक शकता आशिल्ली. आता थंय कोणाचें कांय चलपाक दिलें ना, टोटल हियरिंग हायजॅक केलें. तेन्ना कोण आसलो रे? सतीश धवन आसलो गोंयांत न्हू. Just imagine. फॉर्मर PWD मिनिस्टर चर्चिल आलेमान मुगो एक पब्लीक मिटींग घेता म्हूण डिक्लेअर केलें टू ओपोज मोपा अँड सपोर्ट दाबोलीम. हांव तुका सांगता हें ज्या दिसा पळय तेणें डिक्लेअर केलें पळय त्याच राती ताका भितर उडोवपाचें प्लॅनिंग फायनल जालां आसतलें. मोपा कोणाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा हरशी? डिफेन्स मिनिस्टर आनी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अनाउन्स की सांटिनीज नाल्याचें काम पणजी बायपोल जाल्या उपरांत सुरू जातलें शुअर अशें डिफेन्स मिनिस्टरान तेन्ना फेब्रुवारीन सांगलेलें. आतां डिसेंबर 13 फेब्रुवारी पणजी बायपोल पणजी बाय इलेक्शन जालें आनी जवळ जवळ 71% वोटींग रिकॉर्ड जाले त्या दिसा. He's not from Beijing. He is from other party. What rule? Only when it comes to all is rule for all. Rule is rule. Rule when it comes to all, fight properly, man. We are fighting properly. Please fight properly. I'm the candidate. I'm talking to the candidate. Please. Just imagine. पणजे बायपोल जाल्या उपरांत प्रुडंटान एक एक्झिट पोल केलो. म्हणजे पहिल्या फावट गोंयान इलेक्ट्रॉनिक मिडियान चॅनलान एक्झिट पोल केलो तो मान प्रुडंटाचो आनी BJPचो कॅन्डिडेट 4000 मतांनी लीड घेतलो म्हणून एक्झिट पोलान आमी प्रुडंटान सांगलेलें आनी तें तशें जालें. आमचो एक्झिट पोल सारको बुलजाय हिट. सिद्धार्थ कुंकळकार पणजेचो MLA जालो. अमृत सिंग आनी हनुमंत परबाचेर अज्ञान व्यक्तींनी हल्लो केलो. जांबळे कडच्यान मातशें वयल्या वटेन म्हणजे ऑलमोस्ट 16 घाटाकूच गोंयाच्या हद्दीनूच. कितले जाण आसले? 5 जाण आसले. आणि फेब्रुवारीन काँग्रेस पार्टीन बाबूश मोन्सेराताक एक्सपेल केलो फ्रॉम द पार्टी, काडलो. बाबूश वॉज रियली हॅप्पी दॅट डे. जशें मॅथ्स क्लासीक जर तुका टिचर भायर घालीत न्हू, गो आउट अँड स्टँड, आनी स्टुडंटाक काय दिसता पळय तशें बाबूशाक दिसलें आसलें. Just imagine. NCP प्रेसिडेंट ऑफ गोवा युनिट निळकंठ हळणकर रिझायन फ्रॉम NCP. 70च्या पाळी गांवान डायरिया जाला म्हणून बोवाळ पडलो. कांय गांवांतले लोक मरण पावले जाल्यार येयल्ले आसा लोक सीक पडपाक लागले. Diarrhea creates panic in Satari. Illness claims life of a lady. 4 more hospitalized. Just imagine. प्रुडंटाक बिझनेस गोवा अवॉर्ड 2015 बेस्ट मिडिया कंपनी म्हणून अवॉर्ड मेळ्ळो. Feeling very good. Firstly, it is to each and every person working at Prudent. This is on behalf of everybody that I received this award. वेटरन जर्नलिस्ट आणि एडिटोरियल चेअरमॅन ऑफ आउटलुक ग्रुप विनोद मेहता ब्रेथ हिज लास्ट एट एम्स. गांधी जयंतीची सुट्टी आसा काय ना म्हणून बोवाळ पडपाक लागलो मार्चानूच. त्या उपरांत गोवा गव्हर्मेंटान क्लियर केलें की गांधी जयंतीची सुट्टी कॅन्सल जावंक ना म्हणून आसा. CMान म्हटलें की ती कोणें सांगलें घातल्या पळय ती प्रिंटींग मिस्टेक. आतां संभाजीनगराची प्रिंटींग मिस्टेक म्हणटा, गांधी जयंती चुकोन प्रिंट जालें म्हणटा एज नॉट हॉलिडे. म्हणजे कितें लगता साला सब फॉल्ट प्रिंटर का ही है. हो प्रिंटरूच चेंज करपा जाय. म्हाका दिसता गांधी जयंतीचेरूय कॉन्ट्रोवर्सी जाता हें पळोवन महात्मा गांधीजीन परत एकदां हे राम म्हटलं आसतलें शुअर. Just imagine. मार्चान जिल्हा पंचायत इलेक्शनां जाली आनी 67% वोटींग जालें टोटल. ZP इलेक्शनाक खूब बोवाळ जालो, सामकें हायप जालें इलेक्शनाचें. फर्स्ट टायम ZP इलेक्शन इतलें हायप जालें. कोणाची मतां फोडली जाल्यार वोटर लिस्टा सावन थोड्यांची नांवां फोडलीं, तर कोणाची गाडी फोडली. आनी हांव कितें सांगूं. जिल्हा पंचायत
is like Mercedes without fuel, theater without AC, Mysore Pak without Mysore, Gulab Jamun without Gulab. गोमंत विभूषण गोयचो सुपुत्र आणि पद्मश्री डॉक्टर अनिल काकोडकर resigned as chairman of the board of governors of the IIT Bombay. Report across nation cite that Kakodkar's disagreement and spat with Union HRD Minister Smriti Irani to be the reason behind resignation. आता बायलांकडे केन्ना कोण जिंकलेलो हा? Just imagine. झेडपी इलेक्शनाचे रिझल्ट 20 मार्च डिक्लेअर झाले आणि इंडिपेंडंट 13 सीट मेळ्ळे, बीजेपी एमजीपी अलायन्साक 12 सीट मेळ्ळे, नॉर्थ गोंयान सावथान बीजेपी एमजीपी जीवीपी अलायन्साक 13 सीटां मेळ्ळी आणि 12 सीटां इंडिपेंडंटाक मेळ्ळी. सामकी म्हणजे खतरे की घंटी म्हणटा पळय ती आयकपाक येवपाक लागली. नॉर्थ गोवा रिजेक्टेड अलायन्स वेरे साऊथ गोवा पास देम विथ सिंपल मेजॉरिटी. बीजेपी म्हणटा की ही सेमी फायनल कशी आमकां, म्हणजे कशें जाणा पंचायत इलेक्शन म्हणजे लीग मॅच, झेडपी इलेक्शन म्हणजे क्वार्टर फायनल्स, म्युनिसिपालिटी इलेक्शन म्हणजे सेमी फायनल आणि असेंब्ली म्हणजे फायनल. Just imagine. चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकरान 25 मार्चाक आपले पहिले बजेट मांडले. Petrol, water, eating out, cell phones become expensive. Parsekar presents first budget of 13,331 crores thrust on infrastructure and employment. फोंडा मार्केटान सोपो 5 रुपयावरसून 12 रुपया राहिलो म्हणून मार्केटांतल्या काय अशे वेंडर्सांनी एजिटेशन चालू केले. गैर जाले सामके. कितलोसो तेप चल्लो सोप्याचो प्रश्न सामको कठीण करून उडयलो. Just imagine. ऑस्ट्रेलिया परत एकदा वर्ल्ड कप जिंकली. न्यूझीलंडाक फायनलींग मारून ऑस्ट्रेलियान परत एकदा व्हडलें कितें जाता ऑस्ट्रेलिया जिखत वर्ल्ड कपार म्हाका दिसता ते हेजेर बीन टॉपार बीन नांव बरयता पळय तशें ते वर्ल्ड कपार ऑस्ट्रेलिया ते म्हाका ऑस्ट्रेलियात नांव घातल्यार बरें. Just imagine. हेल्मेट्स कंपल्सरी केले 1 एप्रिलसान सगळ्या रस्त्यांचेर हेल्मेट्स कंपल्सरी. आतां ड्यूक बुलेट CBR घेवन फायदो कितें आसा म्हाका सांग. चलयांक बायक चलोवपी कोण भुरगो हेच जर दिसना जाल्यार ड्यूक आनी CBR बी घेवन कितें फायदो. Just imagine. 31 मार्च चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकराच्या एका कमेंटान सामको खवदळ घालो. सीएमान खंय 108 एम्ब्युलन्स सर्विसीचे कामगार जे एजिटेशन करताले तितूंतल्या लेडी कामगारांक खंय अशें म्हटलें एलिजिटली आमकां शुअर येना की अशी वतान रावं नाका काळी पडटली म्हणून. आनी वताक रावून थंय काळी जाल्या आनी तुमी अशें कित्याक करतात. तुमी काय बरी वेवस्थीत दिसताली, तुमी एम्ब्युलन्साचेर आमी तुमकां पयलां बरें काम करताले आनी आतां तुमी वताक वचून तुमी अशें पळयता तुमी तुमचें कॉम्प्लेक्शन लेवलाक अशें तांकां म्हणपाचें आशिल्लें. मंत्र्याचें अशें म्हणणें आशिल्लें की तुमकां हेजे फुडें सैरीगती बीन मेळपाना. तुमी जर अशीच काळी जाली जाल्यार तें तेंचें काम न्ही, तें तेंच्या आवय बापायचें काम आसा. चलयांच्या आवय बापायचें काम सैरीगती हाडप की हाडप ना. एप्रिलाचो पयलो दीस सीएमान सांगलें की आपणें कॉम्प्लेक्शनाचेर बी कांय कमेंट मारूं ना म्हणून, आपणें बेश्टेच आपल्याचेर एक्युजेशन घातलां म्हणून. आतां सीएमान ही क्लॅरिफिकेशन 2 एप्रिलाक दिवंक जाय आसलें. 1 एप्रिलाक दिलें म्हणटकीर आतां एप्रील फुलो दीस न्हू ते आमकां बी वतान म्हटलें तुमची कितें दशा जाल्या स्थिती जाल्या म्हाका काकूळ देता. आतां कितले दीस तुमी हें चलयतले, यू हॅव टू स्टॉप इट. कोण तरी तितले जे टिचर्स आनी प्रिंसिपल आसले भितरल्यान एकट्यान कोणी तरी सर हो पळय रेकॉर्ड करता तुजें, कोण तरी तेंच्यांतलो रेकॉर्ड करी. प्रत्येका कडेन मोबायल आसतात न्ही. हांवें म्हटलें करूं रे, ते सगळे जाण करतात म्हटलें म्हाका खबर आसा. रेकॉर्ड केलें म्हणून कांयच हरकत ना. हेच्या पलीकडे म्हणजे तांचे कडेन रेकॉर्ड केल्लें आसतलें त्याच्या पलीकडे तुमची आतां लग्नां जावची ना, तुका सोयरी घेवची ना किंवा घोव मेळचो ना, हें हांव कशें म्हणटलो. Just imagine. गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल हें पोस्टपोन करचें म्हणून बोवाळ पडलो सामको, कित्याक तो माउंडी थर्सडे क्लॅश जातालो. Goa Film Fest, set to kick off from Maundy Thursday, is engulfed in the schedule controversy. Good Friday, that function which starts on Thursday, that is Maundy Thursday, we set aside, we cancelled, and let the government, in a right perspective, in a right mind, have a function, postpone it. Just imagine.